पोरचेचो कोरी सांबाळ पोरजा आसली खुशाल पाळटाली ताची चाल राजाची आशा देवाक पडून गांवांत जाल्लो बोबाळ एका गांवांत राजा आसलोलो एकदम दयाळ मोगाळ गिरेस गरीब कायदो एक पोरजेचो कोरी सांबाळ पोरजा आसली खुशाल पाळटाली ताची चाल राजाची आशा देवाक पडून गांवांत जाल्लो बोबाळ राजा सांगता देवाक पळोवंक जाय देवाक सोदूंक देव म्हूण यारी पुस्तकां पुस्तिताय व्हड व्हड मनीस येताय जबाब दिवन पाती शेर जाताय उबरान मेंढऱ्यांक राखपी भुरगो राजाक दिता गोठाय देवाक पळोवंक जाय तुका बरोबऱ्यो दाखयता राजा एक गांवांत व्हरोन खोल बांय लागीं हाडटा पडो घालून बांयन पळय रागपी राजाक सांगता बडो घाल तुजो बांयन पळयतूच राजा कितें देखता देवाक पळोवंक जाय तुका बरोबऱ्यो दाखयता राजा एक गांवांत व्हरोन खोल बांय लागीं हाडटा रागपी राजाक सांगता बडो घाल तोच बांयन पळयतूच राजा कितें देखता देव दिसना म्हाका दिसता म्हजो स्वरूपकार राजा रागान परोन राखण्याचेर जाता पिकार सांगता म्हणून जायना काय रागार मातशें गिन्यान करूं जार देव तुजेच भितर आसा तूं आनी हांव देवाचो रूपकार उतरां आयकोन राखण्याची राजा एकदम अजापता दोळे आपले उगडले म्हूण खोशयेन ताका वेगवयता दोयाळ काळजाचो राजा आपले पालिशेर वता तुज म्हजो देव म्हूण यारी म्हणून आपणाशीच दवरता उतरां आयकोन राखण्याची राजा एकदम अजापता दोळे आपले उगडले म्हणून खोशयेन ताका वेगवयता दोयाळ काळजाचो राजा आपले पालिशेन वता तुज म्हजो देव म्हूण यारी म्हणून आपणाशीच दवरता